आयज डिसेंबराची 31 तारीख, वर्साचो निमाणो दीस, आनी ह्या दिसाचें एकूच वर उरलां. ह्या वर्साक आमच्या जिवितांत खूब घडलां. तर ह्या वर्साच्यो निमाण्यो घडयो देवा सांगाता सारूंक आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्यांव. हे मागण्याचे रितींत फावो ते परी वांटो घेवंक आमचो विशय जावन आसा आमचो कुटुंब मोगान आनी एकवटान जियेवंक आमचेशी राव जेजू. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमोरीस लेतिशिया ह्या दाखल्याक ह्या वर्सा 5 वर्सां भरतात. तर ह्याच निमतान आमच्या पाप सायबान मार्साचे 19 2021 ते जुनाचे 26 2022 वर्सा आमोरीस लेतिशिया गोराबो हाचें वरोस म्हूण कोळीत केलां. तशेंच सांत जुजेक कातोलीक पवित्र सोबेचो पात्रोन म्हूण परगोटल्यार 150 वर्सां भरतात. हेंय मनान दवरून पाप सायबान गेल्लें वरोस सांत जुजेक भेटयल्लें. हींच आमचीं चिंतनां मनान दवरून ह्या वर्साच्या शेवटाच्या घडयांनी देवाक दिनवासुया. नव्या वर्सांत भितर सरतना देवाची कृपा आनी मोग आमच्या कुटुंबाचेर वाडो म्हूण आमच्या मोगाल देवाशी विनोती करुया. तेच भाशेन ह्या वर्सांत आमच्या कुटुंबाचेर आयलोल्यो आडखळ्यो पयस केल्यात आनी आमकां तुज्या विस्वासान जियोंक आदार दिल्ल्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया आनी हे मागण्याचे रितीक सुरवात दिवया. सगळीं दिमी घालुया आनी आमच्या सोम्याक आमच्या दोन्याक आमचे मदें येवकार दितना आमी गायन घेवया R25. लिपून रावलोल्या देवा हुंड्या सोर्या रुपान लिपलोल्या तुका पोरनी पाड कोरता भोक्तीपोणा तुका वंदिता. लिपून रावलोल्या देवा हुंड्या सोर्या लुपान लिपलोल्या तुका पोरनी पाड कोरता भोक्तीपोणा तुका वंदिता. जेजू जावन आसा आमचो सोडवणनार, धीर आनी आदार. ताचेर आमी आमची नोदोर मारुया. नव्या कोरारांत
मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतां की 12 वर्सां रोगतपात जाल्ली एक बायल जेजू त्या वाटेन वेचो आसा ही खबर आयकता आनी तिचो भावार्थ तिका अशें सांगता, ताच्या आंगोस्त्रांकूच म्हाका हात लावूंक मेळ्ळो तर हांव बरी जातलीं. आनी तिच्या भावार्थाक लागून तिका पेकोवणी फावो जाता. असल्यो जायत्यो घडण्यो आमकां शुभ वर्तमानांत पळोवंक मेळटात. ह्या वेळार आमी ह्या बायले भाशेन आमचो भावार्थ गोट आनी मजबूत करुया. आमचें जिवीत, आमचो कुटुंब आनी आमी जेजूच्या हातांत घालुया. होच तो जेजू आमकां पेकोवणी फावो करतलो. आमचें जिवीत बोरवोशान भरतलो. आमचें जिवीत चलयतलो. तर आमी सोगलीं ह्या वेळार मान बागोवया आनी जेजूक नमस्कार करुया. बापाच्या एकल्याच पुता सोर्गीच्या बोलिश्ट राजा स्वर्गांत देवून आयला संवसारांत माटो घालय. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. 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 कुटुंब जावन आसा देवाचें देणें. कुटुंबांत कुशालकाय, दूख, राग, जोगडी हें सदांच आसता. पूण त्याच बरोबर मोग आनी देवाचें बेसांव आमच्या घोराब्यांत आसताच. ह्या वर्सा आमच्या कुटुंबांत देवान जायतीं बरेपणां फावो केल्यांत. आमच्या जिवितांत जायत्यो मिलाग्री घडल्यात. तांचो उगडास आमच्या मनांत हाडुया आनी देवाक दिनवासुया. दर एका दिनवासनेच्या मागण्या उपरांत आमी दुलपोत घेतल्या. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायन करता. दिनवासुया जिविता खातीर.
ह्या आख्या वर्सा देवान आमकां सगळ्या वायट विघ्नांतली निवारली आनी आपल्या मोगान आनी भावार्थान वाडयल्या खातीर बापा तुका आमी आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायोन करता. दिनवासुया कुटुंबा खातीर. आमच्या कुटुंबान आमकां सगल्यांक एकवटान दवरलेल्या खातीर आनी जिविताच्या कोश्टा त्रासां वरवीं आमी एकामेकाच्या मोगान ओदीक वाडल्या. तुजी कृपा फावो केल्ल्या खातीर बापा तुका आमी आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायोन करता. दिनवासुया आमच्या शेजाऱ्यां आनी इश्टां मित्रां खातीर. जायते पावटी आमी गरजेक सांपडलोल्या तेन्ना आमच्या शेजाऱ्यां आनी इश्टां मित्रां वरवीं आमकां देवाचो उपकार आनी आसनें अणभवूंक दिल्ल्या खातीर बापा तुका आमी आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायोन करता. दिनवासुया आमचे पवित्र सवे पासत. जायती आमची क्रिस्ती भावा भयणी आपलें जिवीत बऱ्या वागणुके वरवीं सोर भोंवतणी आसलोल्यांक क्रिस्ताचे गोवाय जावंक कोश्टवतोल्यांक स्फूर्ती जाल्ल्या खातीर बापा तुका आमी आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायोन करता. दिनवासुया आमच्या गांवा खातीर. दर एक शार एक गांव आठवेच तरेचो वेगवेगळ्या बऱ्यापणान आनी खाशेल्यापणान तुवें आमची शारां आनी गांव दवरल्या खातीर बापा तुका आमी आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायोन करता.
थोडो वेळ ओगीच रावया. ह्या आख्ख्या वर्साचेर एक धांवती नदर मार. देवा सोरशिल्लें जायतें कितें बरें तुवें अणभवलां आसतलें. वो घडये तुज्या जिवितांत तें तुवें वचून पडोवंकूच ना आसतलें, पूण देवान ह्या वर्साक बरेपणाची बियां तुज्या जिवितांत रोवन दवरल्यांत. तीं फळां दितलीं तेन्ना तूं देवाक दिनवासतलो. ह्या वेळार देवाक दिनवासुया सगल्या देण्या खातीर. ज्या देण्याची आमकां जाणविकाय आसा, तशेंच जे देण्याची आमकां खबर ना तांचे पासत देवाक दिनवासुया. हालींच नातालाच्या परबे दिसा आमी व्हडल्यांतले व्हडलें देणें समारंभलां. हेंच तें देणें जें आमच्या मुखार एका साद्या उंड्या रुपान आसा. हो उंडो सादो जायत, पळोवंक कांय खाशेल्लेपण ना, पूण जेजू सोगटा सगळ्यांचो राजा, रायांचो राय ह्या उंड्या रुपान आमच्या मुखार आसा. ताका आमी दिनवासूंक फावो. ताची आमी मोहिमा गावूंक फावो. अशें बरयलोलें आसा की आमचे दिनवासनेन देवाची व्हडवीक बिलकुल चडना, पूण आमची दिनवासनी देवाचेंच एक देणें आमकां. हें देणें तो आमकां फावो करता आमच्या जिवितांत आसलेल्या सगलीं बेसावां आमी ओळखून घेवंक. दिसा दिसपट्टी ती समजूंक. घडये आख्खे वरसभर वेळ ना जावन देवाची बेसावां म्हज्या जिवितांत हांव नियाळूंक पावूंक ना जायत. हो वेळ घे. होच तो वेळ जो देवान तुका थारायला. दिनवासूंक. न्हयच फकत व्हडले वस्तू पासत, पूण ल्हानांतल्या ल्हान ही जी देणी ताणें तुज्या जिवितांत गुंतल्यांत
तांचे पासत देवाक दिनवास. आणि सगळी तुजी दिनवासनेची मागणी एक करून सगळी आमी एकाच ताळ्यान हे दोलपद पोत्तून गायतले. बापा तुका अर्घा दिता तुझ्या मोगा गायन खोटा. बापा तुका अर्घा दिता तुझ्या मोगा गायन खोटा. देवाचें उतर जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. आमच्या दर एका पावंड्यार वो आडकोळींत फुडें पावल मारूंक देवाचें उतर आमच्या मनाक उजवाड जाता. तर चितान आमी देवाचें उतर आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान म्हणलें, दादलो एकलो आसलोलो बरो न्हय. हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन कोत्तलो. सर्वेस्परा देवान जमनी वेली सगळीं जनावरां आनी अंतराळा वेली सगळीं सुकणीं रचलोली. तांकां कसलीं कसलीं नांवां दितात तें पळोवंक सर्वेस्परान तांकां मनशांशी हाडलीं. दर एकाक मनीस नांव दितलो आसलो तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगळ्या पोसपाच्या मनजातींक, अंतराळा वेल्या सगळ्या सुकण्यांक आनी सगळ्या रानवटी मनजातींक मनशान नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच सर्वेस्परा देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत दादल्या थावन काडलोले बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशी हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हणलें, शेकीम ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली कित्याक नोर हाची तिका काडल्या. देवाचें उतर हें. शेकी हें म्हज्या हाडाचें हाड
आनी मांसाचें मांस. आदावान ही उतरां एवेक पळोवन म्हणल्यान जायत, पूण ही उतरां आमच्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांक लागू जातात. कित्याक आवय बापायचें रोगोत दर एका भुरग्याचे कुडींत रिगलोलें आसा. तशेंच आपल्या वडिलांचें रोगोत आमच्या आवय बापायचे कुडींत रिगलोलें आसा. ह्याच खातीर आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या सोरी आमच्यान संबंद दाखोवंक जाता. आदावा भाशेन आमच्यान आमच्या कुटुंबांक पळोवन म्हणूंक जाता, हें म्हज्या हाडाचें हाड आनी मांसाचें मांस. कुटुंब हें उतर एकचार मनांत हाडटा. आमचो देव म्हणल्यार तेग जाणांचो एकचार. तसोच कुटुंब माय, पाय आनी भुरग्यांचो एकचार. देव आमचो बाप आनी आमी ताचीं भुरगीं. तशेंच आख्खो संवसार एक कुटुंब. आयज गोंयांत रावून सगल्या संवसाराची आमकां खबर मेळटा. हे वरवीं आमी धर्म, देस, जात कात, भेदभाव, गरीब गिरेस्त हें पळय नासतना मनीस कशीं आमी सोगलीं एक आनी एकाच देवान आमकां रोचल्यांत म्हणटोच आमी सोगलीं देवाचीं भुरगीं आनी एक कुटुंब. सोगल्यांक मानान आनी मोगान लेखूंक आमच्या जिविता वरवीं कुटुंबांत तशेंच समाजांत कोरीं क्रिस्तांवां कशीं जियोंक देवाची कृपा आमचेर वतय म्हूण मागुया. थोडो वेळ जेजूचेर नदर मारुया आनी ओगेपणान वेळ सारुया.
देवाच्या उतराचेर आमी ल्हानसो नियाळ केला. ताचे आदीं आमी हे देवाचें उतर आयकलां. कितें सांगता काय हें देवाचें उतर म्हाका? कसली शिकवण दिता? घडये आमकां दिसत हें देवाचें उतर हांवें जायते फावटी आयकलां. ताका आनी कसलें खाशेल्लेपण आसा? पण देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. हेब्रेवांक बरयल्ले चिठींत आमकां मेळटा की देवाचें उतर एके पाजलोली तलवारे भाशेन, आनी तलवार एकूच वाटेन न्हय पण दोनूय वाटेन पाजल्या. हो बरोवपी आमकां सांगूंक सोदता की हें देवाचें उतर कशेंच निर्फळ जावन वचचें ना. हे देवाच्या उतरांत आमी कुटुंबाची खबर आयकल्या. भोव श्रेश्ठ, भोव वर्तो, सगळ्यावन पयलो कुटुंब पवित्रित्वी. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. शुभ वर्तमानकार जो हांव आपल्या शुभ वर्तमानांत अशें बरयता. होरंबाक सोब्द आसलो आनी हो सोब्द देवा सरशीं आसलो. In the beginning was the Word, and the Word was with God. हेच त्या सोब्दाची परब, सोब्दाचो जुल्म आमी समारंभला. हा जेजू तुका आनी म्हाका हें आदलें वरस सोंपयतना कितें तरी शिकोवन दिवंक सोदता. ह्या नव्या वर्सांत भितर सरतना कितें तरी नवें तो आमकां दिवंक सोदता. आनी ताच्या मोगावन आनी नवें कितें आसूंक जायत. हो मोग
सो ताणें बापाचो केलो हो मोग सो ताणें आमचो केलो आनी तो सुभामपणी ताणें केलो इतलो की आपलो जीव देखून ताणें आमचे पासत दिलो. ताणें आपल्या रोगता आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं हो आख्खो संवसार एक कुटुंब कसो घडोवन हाडलो. ह्या देवाच्या उतरांत आनी ताच्या नियाळांत आमी सगळीं एक कुटुंब हाचो आमकां उगडास केला. हेंच मनान धरून जेजूच्या मोगाची तुस्त गावन जेजू मोगाच्या आकट्या हें आमी गायन गायतले. R15 जेजू मोगाच्या आकट्या. जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासूदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासूदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या सोयराक द्वेष जोलता थंय आमी प्रिती वोपूं सोय अपमान करता थंय आमी माफी करूं सोयराक देश जोलता थंय आमी प्रिती वोपूं सोय अपमान करता थंय आमी माफी करूं. जुझे, मारिया आनी जेजू हो पवित कुटुंब. ह्या पवित कुटुंबाचेर आमी नदर मारुया आनी आमच्या जिविताच्या कोश्टां त्रासांचेर जोईत व्हरूंक
आमकां कृपा आनी बळ मागुया. हें नवें वरोस सुरू करूंक वेताना ह्या वेळार सान जुजे आंकवार मारेच्या पोतीच्या गुणाचेर नदर मारून आमच्या जिवितांत देवाची कृपा पाटोय म्हूण आमी मागुया. ह्या वेळार नव्या वर्सांत भितर सरूंक आमी पावल मारूंक फुडें वेताना नव्या वर्साच्या उमऱ्यार आसतना आमचे मतींत आमच्या मनांत सगळी आमची मागणी हाडुया. एक बापूय कसो तुजी मागणी एक आवय कशी तुजी मागणी एक भाव कसो वो एक भयण कशी एक पूत कसो वो एक धूव कशी एक इश्ट वो इश्टीन कशी एक सोयरो एक शेजारी कसो ह्या वेळार सगळी तुजी मागणी जेजू कुबार कित्याक तोच आमकां समाधान करतलो. जेजू ह्या वर्साच्यो शेवटाच्यो घडयो तुका नमस्कार करून आनी मागण्यांत सारून नव्या वर्सांत भितर सरतना भावार्थान आमी तुजो आदार आनी कृपा मागता. जिविताची फुडलीं पावलां कुटुंबांत तशेंच समाजांत बरेपण हाडूंक आमी वावरूंक तुज्या आशिर्वादान आमकां भर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक सगळीं दिमी घालुया.
तुज्या काळजांत एक ल्हानशें मागणें भेटय. जेजूसांग आतां ह्या निमण्यो घडयो तुवें सारल्यात ह्या आदल्या वर्साच्यो. आनी ह्या नव्या वर्सान ताच्याच सांगाता हातान हात धरूंक भितर सरूंक तूं ताका आपय. जावं दी तुजीं उतरां आमचे शिराव. आमचे शिराव जेजू, म्हजे शिराव, म्हजेशी राव जेजू. सगळीं बसुया आनी पवित्र मेसाचे भेटेक तयार जावया.
सुरवातेक आमी गीत गावया गायनाचो अंक 829 सर्वेस्पराच्या मंदिरान. सर्वेस्पराच्या मंदिरान आनंदान भितर सरुया. दिसो आयचो आमची पोरबीचो नवें गीत रचून गावया. सोर आमचे ताले एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया. खोशेन भरून आमची काळजां देवाक परबीत पडटा निरंतरी घेवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, बाबणेनो आयच्या आयकून जिवितांत आत्मीक वाटेन उदरगतीची पावलां मारूंक ह्या नव्या वर्सांत मारयेक फुडें घालून बापाचो आदार ह्या मिसा भेटेंत मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हे देराती आमचे मायेची परब समारंभूक आमी दोबाच्यान एकठांय जाल्या. तर हेच परबे मिसा भेटेंत आमची खेरीत तयारी जावंक ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. आनी आमी असोक्त मनशां आमची असोक्ताय देवा मुखार दवरुया. देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. रोजाराचें कोंत कुटुंबांत मागणें जाता तेन्ना कुटुंब भावार्थान वाडटा. सगल्या वांगड्या सोवें एकवट दिश्टी पडटा.
मनीसपणाचो मान एकामेकाक मेळटा एकामेकाचो सांगात कोश्टांक इलाज दिता आनी कुटुंब खुशालकायेन जिवंक पावता पूण हे जिवितांत घडूंक ना कित्याक आमी सांगातान मागण्यांक वेळ करूंक ना आमकां बोगोज देवाचें उतर समुदायीक जिवीत जिवंक देवाचें उतर आमकां आकोड हातयार जाता एकामेकाक मेळलेलें बरें तुझे जिवे सांदे आमी वाडूंक आनी दाक वेलीक चिटकून रावूंक मिसाची भेट आमकां आदार जाता जेजू मोस्तोक आनी आमी तिचे जिवे सांदे हें आमच्या जिवितांत सिद्ध करूंक आमी पावलां मारूंक फाटीं सोल्ल्या पवित्र सोबेन जेजू सांगाता वाडूंक आमकां वेळ मेळूंक ना बावाट कोन्यांतल्यान जिवंक आनी दुसऱ्यांक उदाहरण जावंक आमी भार घेवंक ना हाकाच लागून मोरजेची पवित्र सोबा पवित्रपणान वाडूंक फाटीं उरल्या आमकां बोगोस सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, नव्या वर्सा पासत देवाक दिनवास या आर्गां दिवया मोहिमा आमी गावया Ani Shanti, Raja está,
मागतुया ह्या वेळार आमच्यो सगल्यो गरजो आमच्या मनांत आसलेली येवजण सगळी देवा मुखार दवरया. ह्या नव्या वर्सान आमी कितें आवडटा, कितें चिंतता, आमचो दर एकल्याचो कुटुंब, आमचो वावर धंदो, आमच्या कुटुंबान आसलेली दर एक वांगडी, आमच्या भुरग्यांचें शिक्षण, हें सगळें देवाच्या हातीन करुया. आनी ताच्याच आसऱ्याकाल, ताच्याच पाकोड्या काल हें नवें वरस फुडें व्हरूंक आमी ताचीच मोजत सायबीण मायचे विणवणेन मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें बागयोन मारयेचे आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रचणार आमचे मदें आयलो, तर तिचे माये मोगाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळो. ही आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं, तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लोकगणतीच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेसपुरान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सोरेसपोर तुजेर आशिर्वाद घालूंक आनी तुका सांबाळूंक. सोरेसपोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूंक आनी तुका प्रसन्न जावं. सोरेसपोर आपले मुखामळ तुका दाखोवंक आनी तुका शांती दिवंक. हे पोरी, इस्रायलाच्यो पूत धुवो म्हजें नांव घेतली आनी हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब कायम करून हे पुरी जातलो. So
भाग्यवंत पावलोन गालेसीकाराक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, नेमलोलो काल भोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके अस्तोरेक जल्मलो, समृद्धी खाल जल्मलो आनी समृद्धी खाल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटच दायजी केला. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया झुजे आनी कावणेन दवरलेलो बाळूक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान गळोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशें सगलें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपले आवयच्या कुसव्यान सोंबोवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमकां सगल्यांक विसो एकदम गरजेचो. आयज तर आमी थोडीं जाणां विसो घेवंक ना जाल्यार आमी जेमेतल्या. आनी ह्याच पासत विसोवाची एकदम गरज. हांवूय मिसाक येवचे पयलीं घरा लागीं मातसो न्हिदलो. कित्याक हांवूच तो न्हिदलो जाल्यार तुमकां आनी कितें जातलें. आनी ह्याच पासत विसोवाची आमकां सगल्यांक एकदम गरज. गेल्ले फावटी म्हाका एका म्हज्या इश्टान एक बरें चित्र धाडलें आनी तें बरें ताका फ्रेम करून ताणें म्हाका गिफ्ट कसो दिलो. आनी हें चित्र म्हटल्यार सायबीण माय झुजे
आनी बाळूक जेजूची. तुमी म्हणटाले हांव दुसरें कितें सांगता, कित्याक सायबीण माय जुजे आनी बाळूक जेजूचें चित्र आमी सगळींच पळयता. पूण हें चित्र विचित्र, हें चित्र विचित्र. कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक ह्या चित्रान जुजे जेजूचो बापूय बाळकाक घेवन बसलोलो आसा आनी सायबीण माय न्हिदल्या आनी विसव घेता. तुमी पळयल्यात हें केन्ना? पळयल्यात हें केन्ना? कितें दाखयता जायते पावटी गोट्यान बसून दोगांय अशीं आसात आनी जेजू थंयसर आसा. ओ घडी आमी पळयलें आसतलें सायबीण मायच्या ओटयेन जेजू आसा आनी ती धरून आसा आनी जुजे तसोच आसा. पूण हें चित्र विचित्र. कित्याक म्हणटा हांव, सायबीण माय न्हिदल्या, विसव घेता आनी जुजेच्या हातान बाळूक जेजू आसा. भावा भयणांनो, हें चित्र हांव पळयतना हें चित्र म्हाका कितें सांगता ताचेर हांव उदीक नियाळ कोत्तालों. आनी हेंच कितें आयज आमच्या दोळ्या मुखार आमी घेवया. सायबीण मायन जोर देवा माता देवाची आवय, कित्याक तिणेन आपणाच्या जिवितान विसव घेतलो हाकाच लागून. आनी कसो विसव घेतलो काय, आनी कित्याक विसव घेतलो काय, हें नियाळचे पयलीं विसव आमच्या जिवितान कित्याक गरजेचो हाचेर आमी नियाळ करुया. विसव आमच्या जिवितान गरजेचो. विसव तर ना जाल्यार हांवें म्हटलां पयले सुवातेर आमकां जॅम येतली. विसव तर आमच्या जिवितान ना जाल्यार दुसऱ्या दिसा आमी बरे तरेन वावर करूंक पावचे ना. विसव तर आमच्या जिवितान ना, आमी हाडबडीत वस्तू कोत्तले हांव. आनी भावा भयणांनो, ह्याच पासत विसवाची गरज. आमकां जायत्यांक इन्स्टंट वस्तू जायो, रोखड्योच. आनी ह्याच पासत आमच्या जिवितान इन्स्टंट वस्तू आयल्याय. इन्स्टंट नूडल्स, इन्स्टंट टी, कॉफी रोखडीच जाता. पूण ही तर आमी इन्स्टंट वस्तू खाल्ल्यो जाल्यार जायत्यो वस्तू आमकां बऱ्याक पडनात. कित्याक त्यो सारक्यो कूक केल्ल्यो आसनात, सारक्यो आसनात त्यो. आनी ह्याच पासत सगळे बरे तरेन सुशेगाद शांतीन जावंक एकदम गरज. आनी ह्याच पासत विसव आमच्या जिवितान एकदम गरजेचो. तर सायबीण मायच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. कित्याक आयज आमी देवाचे मातेची परब कोत्ता. आनी देवाचे मातेची परब म्हणटकूच ती ह्या येद्या व्हडल्या दर्ज्याक कित्याक लागून पावली, कित्याक तिणें विसव घेतलो. पयले सुवातेर तिणेन विसव घेतलो आनी विसव म्हणटना तिणेन आनी जेजून बरोबर, कित्याक देवा माता म्हणजे जेजूची आवय. आनी ह्याच पासत दोगांयच्या विसवाचेर आमी नदर मारुया. पयलो विसव घेतलो तिणेन जेन्ना आज बोडयोन ताका खबर दिली देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत येतलो म्हणून. आनी जेन्ना देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत आयलो, ती की एक विसवाची घडणी. सायबीण मायन सुशेगाद शांतीन हे देवाचें आयकलें आनी ह्याच पासत देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत आयलो. आनी बाबा भयणांनो, ही की घडणी देवा मातेची परब आमकां खुणायता की देवान सायबीण मायच्या कुसव्यान रीग घेतली आनी ताणेन तिच्या कुसव्यांत विसव घेतलो. आनी सायबीण मायनूय ह्या देवाचो पूत आपणाच्या कुसव्यान आसा हें ओळखून घेवन तिणेनूय विसव घेतलो देवाच्या उतराक राजी रावंक. बाबा भयणांनो, ही घडणी दाखयता पयलो टॅबर्नकल सायबीण मायच्या कुसव्यांत. आमी हांगासर टॅबर्नकल पळयता, पूण पयलो टॅबर्नकल जालो सायबीण मायच्या कुसव्यांत. ही की देवा मातेची परब. आनी ह्याच पासत आमकां उगडास करता हो पयलो विसव सायबीण मायच्या कुसव्यांत. दुसरो विसव बाबा भयणांनो, जेन्ना एक कुटुंब कसो सायबीण माय जुजे देवाच्या पुताक जोल्म घेवंक येता
आनी ह्याच पासत हांव म्हणटलो दुसरो विसो सायबीण माय जेन्ना आपणाच्या पुताक जल्म दिता पळय तेन्ना आनी खावणेन जेजू न्हिदला. विसवाचीच खबर आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आनी तिसरो विसो जेन्ना जेजू खुर्सार मरता पळय तेन्ना सारको तो आपणाचे दोनूय हात विस्तारून विसव घेता. पूण जेन्ना जेजू खुर्सा वयलो देंवयता आपणाच्या मायच्या कुसव्यांत मायच्या उटयेन ताका घालता आनी दाखयता जेजू विसव घेता मायचे उटयेंत. भावा भयणांनो, तुमकां म्हटलेलें विसव आमच्या जिवितान एकदम गरजेचो आनी सायबीण मायन आनी जेजूचो विसव आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. आनी कित्याक आमच्या जिवितान विसव गरजेचो. आनी जरी तर आमी नवें वर्स सुरू कोत्ता हें आमी नवें वर्स एके भाशेन जेजूच्याच आसऱ्यांत आनी सायबीण मायचे आशिर्वादान हें वर्स फुडें वचूंक. आनी ह्याच पासत आमचें जें जिवीत धांवतलें जालां, आमचें जें जिवीत वयर सकयल जालां, आमचें जिवीत जें जायत्या वजनातीक भारान आसा, ह्या जिविताक विसव जावं जशे परी सायबीण मायन आनी जेजून विसव घेतलो तेच भाशेन. तर प्रितीच्या भावा भयणांनो, विसव म्हणटाना सायबीण मायकूय फुडें दवरतना माय ह्या उतराचेर आमी अदीक लक्ष घालुया. माय एम मागीर कितें ए आनी आय. एम ए आय ह्या 3 उतरांचेर लक्ष घालून आमी आमच्या जिविताक आनी नव्या वर्साक सुरवात दिवंक त्याच देवाची मोजत आमकां मागुया. पयलें उतर कितें? एम. एम कुणायता मातृभुमी. माय मातृभुमी म्हणजे ही आमची भूंय जिणेन आमकां वाडयल्यान, जाच्या स्वासान आमी वाडटा, जाच्या फळांनी आमी आमचे कुडी वाडत वेता आनी एके भाशेन जायतेंच कितें हे मातृभुमीन आमकां दिलां, ह्या सोयंबांत आमकां दिलां. माय ह्या उतराक मातृभुमी लागता. कित्याक माय एका कुसव्यांत आसलेल्या बाळकाक जल्म दिता आनी आमकां सगल्यांक हे मातृभुमीन आमकां जल्म दिला. आनी मातृभुमीन जल्म दिला म्हणटकूच आमचो कायदो हे मातृभुमी सांबाळूंक. जाल्यार आमी पळोवया, आमच्या जिविताचेर लक्ष घालुया, आमच्या कोरण्याचेर लक्ष घालुया आनी पळोवया ही मातृभुमी विसव घेता काय, तिका विसव आसा काय. भावा भयणांनो, आयज आमच्या गोंयचेर नदर मारली जाल्यार, आयज आमच्या ह्या आख्खे पृथ्वीचेर नदर मारली जाल्यार मातृभुमीक फावो तो विसव ना. आनी ह्याच पासत हे मातृभुमीक खरो विसव दिवंक आयची परब आमकां हुस्कायता आनी उलो कोत्ता. कित्याक हे मातृभुमीचेर जायतेच अत्याचार चल्ल्यात आनी आमच्या गोंयांत तर आमी नदर मारली जाल्यार पावला कोणकोणी कसलें कसलें डेव्हलपमेंट येता तें आमी पळयलां आनी कितें कितें येयलां तें आमी पळयलां. उदरगत आमकां गरजेची न्हय अशें न्हय, उदरगत आमकां गरजेची, पूण नाका जाल्ली उदरगत आमकां गरजेची न्हय. जे भाग सृश्टीचे जे आमी सांबाळूंक जाय, जे तर आमी सांबाळिना तेन्ना की आमचेर वायट परिणाम येता. आनी ह्याच पासत हे मातृभुमीक विसव दिवंक आयज आमकां दर एकल्याक कायदो. बाबा भयणांनो, मातृभुमी सांबाळटनाच आमी उगडास करुया. ही मातृभुमी सांबाळूंक खेरीत भाशेन आमच्या जबाबदारेचे फुडारी आसात आनी हे फुडारी जायते फावटी आमची पावलां वायट दिशेन वतात. जायतोच बोवाळ ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक मेळटा. बाबा भयणांनो, थोड्याच दिसांनी थोड्याच म्हयन्यांनी इलेसांवां जावचीं आसात आनी ह्या इलेसांवांनी आमचे जे आमदार आसलोले तांच्यांनी आमकां फावो तो तेंको दिवंक ना ही मातृभुमी सांबाळूंक. आनी ह्याच पासत ही मातृभुमी आयज आमकां उलो करता,
आमच्या दर एकल्याच्या कानार आपल्याचो आवाज सादता की म्हाका साल्वार कर म्हणून, जाल्यार आसा आमी तयार ही मातृभुमीचो आवाज आयकूंक आनी तिचो सांबाळ करूंक? वा आमी जे आवाज आयल्यात आतां एक एकलो आवाज येवन आमची मनाक घुस्पायता, त्याच घुस्पा गोंदळीक सांपडोन पयशे दुडू वेगवेगळ्यो वस्तू घेवन आमचें मोत विकून दिता गोंय. बाबा भयणानू, गरज आसा ही मातृभुमी सांबाळटल्यो जाल्यार बऱ्या मनशाक विचून दिवन आमची मातृभुमी सांबाळूंक ह्याच पासत हे आमी सांगातान पावल मारची गरज आसा. दुसरे सुवातेर दुसरें उतर कितें? आनी कुणायता आशिर्वाद. एक माय आशिर्वाद दिता आनी जो मायचो आशिर्वाद घेवन फुडें सरता ताका जायते लांब आवक फावो जाता. आयचें पयलें वाचप आमकां तेंच कितें सांगता, देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आसतलो. इस्रायल परजा एके भाशेन सांगातान एकठांय कुटुंब कसो जियेताना हे मागणे आशिर्वादाचे म्हणटात. तुमचेर देव आशिर्वाद घालूं आनी शेवट पर्यंत तुमी उरो. हेंच कितें आयचें वाचप आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हें नवें वर्स जेन्ना आमी सुरू कोत्ता, हें नवें वर्स आशिर्वादाचें जावंक आमचें सगळेंच बरें वायट, आमच्या जिवितान आसलेले वयर सकयल जाल्लेलें जिवीत सगळेंच देवाच्या हातीन घालुया आनी ताचोच आशिर्वाद आमचेर भरपूर पडो म्हूण मागुया. आनी तिसरें अल्फाबेट कितें? तिसरें अल्फाबेट आय कुणायता इश्टागोत. एके आवयची इश्टागोत जो घेवन भोंवता आनी इश्टागोतीन रावता, तो आवय कडल्यान जायतें शिकता आनी व्हड मनीस जावंक पावता. सायबीण माय आनी जेजू मदें हीच इश्टागोत आसलेली आनी ह्याच पासत ती देवाची माय. प्रितीच्या बाबा भयणानू, आयज आमी इश्टागोतीन भोंवपाची एकदम गरज. एकामेकाच्या इश्टागोतीन सांगातान जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना की आमी एक खरो कुटुंब घडटा, एक सांगाताची समुदाय घडूंक पावता आनी एके भाशेन एक आमी नव्या जिविताक सुरवात दिवंक पावता. आयज समाज एकलोच जावंक सोदता, एकसूरपणान जिवंक सोदता आनी एके भाशेन एकसूरपणान जिवन एकामेकाचें जें आसा तें आमी चुकून वेता. ह्याच पासत गरज आसा सांगातान इश्टागोतीन एकचारान जिवंक. आयची परब सायबीण माय आनी जेजूची इश्टागोत आमच्या जिवितान घेवंक आमकां उलो कोत्ता. तर प्रितीच्या बाबा भयणानू, थोडेच वेळार जेजू उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. तो जेजू जाणेन आपणाचे आवयक एक दर्जो दिलो. जो जेजू आपणाचेच जिविताचें सगळें बलिदान ह्या आल्तारार भेटोवन दिता, त्या जेजूच्या हातीन आख्खें वरोस घालुया आनी ताचीच कृपा मोजूत मागून घेवया. उबी रावया आनी आमच्या भावात आमी उचारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भिस्तमलो, आंकवार बळी कांयचो मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस असले, ताका कुसाड चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो,
स्वर्गार सोडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचवें वेल्ल्याची मुजबी करून घेतलो सत माता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र भक्तांचो एकठांय पातकाचे मोक्षणी कुडीचें जीवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. सुरेस्पोर आपले मुखामोल तुका दाखोवंक आनी तुका शांती दिवंक. आमच्या धर्मीक वडिलांनी देवाचे मुखामोल 2 दिसा ह्या नव्या वर्सान मागण्या वरवीं अणभवूंक आनी होच अणभव आपले पोरचेक वांटूंक देवा लागीं मागुया. नेमलोलो काल बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी तशेंच गांवच्या 5 सरपंचांनी पोरचेन आपणाक विचून काडला हें सदांच मनान दवरून आपली जबाबदारी लोकांची सेवा चाकरी करून हें नवें वरोस कुरपेन सारूंक देवा लागीं मागुया. ओस्तोरेक जल्मल्लो क्रिस्ती बावाट्यांनी आंकवान मारे आमची आवय म्हूण मानून घेवन तिका फावो तो मान दिवंक आनी ह्या वर्सा आमच्या घरांत सायबीण येता तेन्ना तिच्या आसण्या वरवीं शेजार सामाऱ्यांक आनी वाड्यांत एकवट इश्टागोत आनी सोयरीगोत आमचें मोडें वाडूंक देवा लागीं मागुया. देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवली परत गेले. आमी ह्या नव्या वर्सान देवाच्या हातांतली देणी घेतात तितलेय पावटी देवाक चुकय नासतना दिनवासूंक आनी देवाची उपकारी रावूंक बावाटान वाडूंक देवा लागीं मागुया. बापा मोगळा ह्यो साबार गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात तुजे दोळ्याय कोनवाळाय ती आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. कॅलेंडर मारिया देवाची माता नव्या वर्सान आमकां आपल्या सांगाता भितर काडटा. दर एक दीस म्हयनो तिच्या सांगातान सारूंक आनी तिच्या पुताचे नीस पाटलावदार कोरण्यांनी जावंक आनी बावाट उतरांतल्यान परगोतूंक ही खुणा बापाक उबारुया. उंडो सोरो उंडो सोरो खुणा पवित्र मिसाची जेजून आपली स्कूट आनी रोगोत वारून आमकां देवान
आपणायलोली भुरगीं केली आनी हाकाच लागून आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. हेच भेटींत ह्या नव्या वर्सांत वांटो घेवन देवाक उदीक लागीं सरून आमचें जिवीत बापाक उबारुया आनी हें आख्खें वरोस देवा हातीन घालुया. दाना तयारी वेळार आमी गीत गावया. गायनाचो अंक C35 तुज देण्यात फावो जाल्लो. म्हज्या बाबा भयणीनू हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या दादलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा बरें तें सगलें तूं सुरू कोत्ताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. बागयोन देवा मातीची दोबाची परब आमी संतोशान समोरमता. तिचे विणवणेन तुवें सुरू केलाय तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळे आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्याक वार मारीक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती पोरगोडटाव.
आपल्या आकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वयचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साचणी कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorvespera, आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा,
गेल्ल्या वर्साची भाव भयणां मरून गेल्यान तांची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भावा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. सगल्यांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल आनी सगल्यांक भाशेन करून मोटर गाडयो चलयतना सगल्या वायटा विघ्नांतले राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे वाज अंकवार मारी भाग्यवंत धर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचे बापा हे मागणें म्हणटाना हे वरोस आमकां सगल्यांक नव्या जिविताचो बोरवोसो जावंक आनी त्याच बरोबर ह्या मागणें म्हणटाना आमी उगडास करुया. ह्या नव्या वर्सान केरीत भाशेन आमकां सगल्यांक हे कोविड-19 पिडेंतली निवारो म्हूण आनी बेगीनूच ही पिडा ह्या संवसारांतली उमटावन काडूंक ह्याच देवा लागीं आमी भक्तीन भावार्थान मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजे खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्का आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां जी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. नव्या वर्साची कुशालकायेन एकामेकाक हास्त्या तोंडान सोम्याची शांती आमी वाटुया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू जो आकवारमायेच्या कुसव्यान जल्म घेतलो जल्मलो खुर्सार मेलो आनी आमकां ह्या वेळार ह्याच जिवितान आमच्या दर एकल्याच्या काळजान जल्मता आनी त्याच बरोबर आमकां घोटाय दिता. ह्या सोम्याक आमच्या जिवितान आमकां आपोवणी आसा ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना आमी गीत गावया. गायनाचो आंग D37 राजाचें जेवण. राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे. सुरगीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे. आंगोसरां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. आंगोसरां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. भुरग्यां सोयत बायलो दादले दोनी साकोलान व्हडले, बरे वायट आसा तितले आसा तितले. भुरग्यां सोयत बायलो दादले दोनी साकोलान व्हडले, बरे वायट आसा तितले आसा तितले. आंगोसरां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. आंगोसरां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. भिकारी रस्त्या वयले उबे थोडे पिडीतले, बादशायान आपोवन हाडले, आपोवन हाडले. भिकारी रस्त्या वयले उबे थोडे पिडीतले, बादशायान आपोवन हाडले, आपोवन हाडले. आंगोसरां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. आंगोसरां घालून नवी
देवा कारगा हांव दितलो ताचे नांव सदांच वाखाणटलो म्हज्या देवाक कारगा हांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां तो पिडेंतलो तुका बरो करता तो मरनांतलो तुका सोडवून दिता तो कागुती मोगान तुका भोगता म्हज्या देवा कारगा हांव दितलो ताचे नांव सदांच वाखाणटलो म्हज्या देवाक कारगा हांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बाकीयून सदांक वारमारीक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचारता आनी ह्या तिच्या पोरबे दिसा तुका दिनवासूंक सर्गीच्या जेवणान संतोशान आमी वांटो घेतला हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सगल्यांक तुमकां जे जाल्ल्यांक यज्ञिक बाबाच्या तशेंच तुज्या सांगात्या ब्रदराच्या नांवान तशेंच आमच्या गांवचे माद्री भयणीच्या नांवान तुमकां देवाचे कृपेन भरलेलें बरें खुशाल बरीत नवें वर्स आमी आवडयता ह्या नवे वर्साच्या मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या कॅटेकिस्तांक देव संदेशकारांक तांकां आमचे किरीत दिनवास आयज सकाळीं मीस 7 वाजता सांजेर मीस आसचे ना येता ते शेनवाराक मीस करूंक आगरवाडो मुदाय आनी आयताराक बाटीर समुदाय फाल्यां आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक चोपडे समुदाय बुधवाराक सकाळीं मीस जातले ह्या बुधवाराक मीस सकाळीं जातले सांजचे मीस आसचे ना ह्या नवे वर्सांतान दर शुक्राराक मिसा उपरांत सकाळीं मिसा उपरांत आमी जेजू सांगाता मागण्यांत वांटो घेतल्या तेवर आमी बसोवन करतल्या आनी म्हयन्यांत पयल्या शुक्राराक सांजे 5 वाजता मीस आनी उपरांत पवित्र ओर आसतली
पयल्या कुमऱ्यांक जी भुरगीं तयारी करतात तांच्या आवय बापायंक 9 तारखेर म्हणजे फुडल्या आयताराक जमात जातली सकाळीं 10 वाजता. बाबूडानो मिस जाल्या उपरांत आमी खेरीत आशिर्वाद तुमच्या मोटर गाडयांचेर घालतल्या. नवे वर्सान आमकां भाशेन बरे भाशेन आमी सुरवात केल्या. आमकां सगल्यांक बरेपण मागलां. तेच बरोबर तुमची पयणां सुरक्षीत जावंक आनी ह्या वर्सांत देवान सगल्यांक तुमकां राखूंक सांबाळूंक आमी खेरीत आशिर्वाद घालतल्या. हे मागणें जाल्या आशिर्वादाचे मागण्यांक असो जाल्या उपरांत तुमच्या मोटर गाडयेचें तुमी वचून रावचें. थंय येवन आमी तांचेर आजमेत पवित्र उदक मारतल्या. मिस जाल्या उपरांत सदांचे पुळी आमी थोडोसो वेळ एक मनान एकठांय सारुया. भायर आमी हावजी हेळटल्या. तशेंच चाव कॉफी आनी केक तुमकां आमी वांटल्या. आयज आमकां चाव आनी केक भेटयल्या आद्रियानो आनी एड्रिका फर्नांडीस. विठ्ठल दास वाडो तांकां आमचे खेरीत दिनवास. फाल्यां सकाळीं मेसाची मांडण करूंक SSVP समुदाय. आमच्या पावलांक उजवाड हें पुस्तक आमचे लागीं आसलेलें आसा. पिलाचें पुस्तक जे 2 दिसांचे वाचपां आनी नियाळ आमकां दिता. आयज थंय भायर ती विक्रेक आसतली. ताचें मोल ₹150. भियेनाकात. पयशे हाडूंक नात जाल्यार तुमी हांव बरोवन घेवची उपरांत तुमी ऑफिसान हाडून दिवं येता. आयज पयशे हाडूंक नात जाल्यार पुस्तिकां घेवची उपरांत पयशे तुमी ऑफिसान हाडून दिवं येता पावता तेन्ना. आयची मानवूर खेऱ्या ते आमच्या देव संदेशकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे दिनवास आमचे कोयराक आमच्या ब्रदराच्या मार्गदर्शना खाल हो कोयर घडून हाडला. तशेंच आमचे आसवी बावल्या लायनर आनी दुसरी आनी गावपी आमची सदांचीच तांकां आमचे खेरीत दिनवास. ताणें आपल्या मधूर थाळ्यांतल्यान आमकां ह्या मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकां आदार केलो देखून. खेरीत म्हजे दिनवास फादर वॉल्टर सुजाका जो ताणें आमचे उतराक दिवन आयज आमचे मदें ते आजी जाले. आमचे मोगाचे लागशिल्ले इश्ट ते. ताणीं आयज आमचे मदें येवन ही मेसाची भेटयली आनी सगळें पासत मागले देखून ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. ताचो खेरीत वावर ताच्या वावरांत ताका बरें यश आमी आवडयता. देवान तांचेर खेरीत आशिर्वाद घालचो. मला आशिर्वाद घेवंक उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागोयात. देव सगल्या देण्याची जोर तुमकां आपले कुरपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगल्या वर्सां सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो भावात थीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणीकायेन वाडलोल्या प्रिती मोगान पेटोव. तोच देव तुमची कामां आनी सगळे तुमचे जिवीत शांतीन चलोव. तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं
आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावूं आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून यात. देवाच्याच मोगान जीव क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत गावया गायनाचो अंक T20 खालके रातींतली. वो पवित्र बापा पुतान पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा ह्या वेळार तुमचो खेरीत आशिर्वाद तुमचो सांगात तुमचें बरेपण ह्या सगळ्या दावतेऱ्यांचेर आमी मागता. ही वाहनां धांवतेरी रस्त्यार नाक्याचेर चलयतना सगळ्या ह्या चलोवप्यांक तुज्या किरीत आशिर्वादान भर. ते चलयतना आपल्या आनी दुसऱ्या जिवाचो मान मनान दवरून फावो ते परी तें चलोवंक तुजी बेसांवां तांचेर घाल. सगळ्या रस्त्या नाक्यांचेर वायट अविघ्नांतले तूं तांकां राख आनी सांबाळ. तांचे बरोबर प्रवास करपी जावं तांचे कुटुंबाचे वांगडी जावं तांचे इश्टा मित्रां जावं कोणी धंद्याक लागून दुसरेक आस्तभर घेवन पयण करता आसतना तांकां सगल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरा पासून वेदना तांच्या उदारपसना पासून हो वावर करता आसतना जावं कसल्याय कामाक येरादारी वाहनां घेवन वता आसतना तांकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. दर्यांक पयण करतल्या शिसांक तूं लागींच आसलोय. तुजो सांगात दर घडींत येवन पळोवंक फाव. दर एक पयण सुरक्षीत कोणी करूंक फाव आनी सलामती घरा पावून तुजे सवय सदांच दिन वाशी आसूंक तांकां फावो कर. ह्या सगळ्या धांवतेऱ्यांचेर ते चलयतेऱ्यांचेर आनी तातूंत प्रवास करतल्यांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. सर्पद विता देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं.